नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत बुधवार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. वेधशाळेन लोकांक सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. सोमाराक गोंयभर रस्ते उदका पोंदाक. पणजे वर्स पद्दती प्रमाण 18 जून रोड पाटो बस स्टँडार दिसता थंय बुडटी. कुडचड्यारूय तीच गत. म्हापश्यां हावसिंग बोर्डात लोकांच्या घरांनी उदक. शाळा ऑफिसांनी वतल्यांक सकाळ फुडें वाऱ्या सरशी दडकांचो दणको. जोरदार पाऊस सुरू असून तेका लागून आनमोड घाटातल्या जे दूधसागर मंदिर आसा तेच्या लागीं आयज दरड कोसळ्ळी. तेका लागून रामनगर गोवा हो महामार्ग आसा तो सध्या ठप जाल्लो आसा. सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार गोंयचे जे फायर ब्रिगेड आसा ते घटनास्थळी पावले आसा आणि ते दरड हटोवपाचें काम तेंचें चालू आसा. तो तर केन्नाच्यान हांगा आसा भाई? सकाळच्यान आज कितलो वेळ जाला हांगा उदक भरला अशें? सकाळी 8:30च्या उदीक भरलेलें ना सकाळी 8:30च्यान उदक भरला. आता कितलो वेळ जालो तूं हांगा 8:30च्यान हांगा आसा? 8:30 भुरगे आमचे कुशीक रावले सारके सगळी तूं हांगा कामाक आसता काय? ना कामाक खंय? ते बाजू ओके पेपर. आता कितले गाड्यो हांगा शिरकाल्ले बंद पडले अशें कितें आसलें? हां भरपूर गाडयो बंद केल्यो तितून भितून गेल्या लोकांनी थोडे मेकॅनिकल गाडयो स्टार्ट मारून घेऊन गेला. तुम्ही पळोवंक शकता की GMC जो अंडरपास आसा तो ह्या वर्सा बीन वार्षिक पद्दती प्रमाणे भरलेलो आसा आनी हांगासर ऑलमोस्ट उदक कमरे पर्यंत पावता. खूब लोकांक त्रास जाता कारण ते अशे येतात अर्द्या वाटेक गाडी घालतात ती गाडी बंद पडटा परत तांकां भितून वचचें पडटा. प्लस हांगा पुलीस ना सो लोकांक कांयच खबर ना उदक कितलें भरलां कितलें ना तें. आनी एक गजाल म्हणल्यार सारको मद्दी तो लायटीचो मिटर आसा सो तो ऑलमोस्ट तेजेर सुद्दां उदक पावत येयल्लें आसा. सो समज कितें जालें लायटीची वायर समज शॉर्ट जाली जाल्यार हांगासर कोणाक उदकान देंवोन तें करंट लागूंक शकता. पाऊस जोरान पडटा. कालच्यान नेटान पाऊस सुरू जाला आणि वचत थंयसर उदक भरला. रस्त्यांचेर उदक भरला, शेतांनी उदक भरला, नाले सगळे भरलेले आहात. आमी आतां सध्या कुचले आहा आणि कुचले जर पळयलें दर वर्सा हांगासर हो जो हे आहा रस्तो जो आहा दर वर्सा हांगासर उदक भरतात. आमी दर वर्सा हांगासर न्यूज पसून करतात. आतां हांगासर उदक भरलेल्यान तो उदकांसून येता आसतना ती बस थंय बंद पडल्या. दुसरें हांगा जर पळयलें जाल्यार हे पळय ह्या ते घर आहा पळय त्या घरान उदक गेलां. ती म्हणजे घरान तेचें उदक गेलां तेची गॅरेजीन उदक गेलां आणि कितें म्हणा की जे समोर बिल्डींग बांदल्या म्हणजे बिल्डींगेन त्याने ते उदकाचें प्रोविजन करून आनी ताका लागून ते उदक सगळे ते लोकांच्या घरान बीन वयता आणि हांगासर रस्त्याचेर हे रावता सगळे भरतात. गिरी आमी पयर पासून पळयल्लें ते गिरी पासून उदक भरलां. दुसरें नॅशनल हायवे 66 हेचें काम चालू ते नॅशनल हायवेचे पासून चड कडेन थोडे प्रोविजन करूंक ना तेणें उदक वचपाक कॉन्ट्रॅक्टराक. ताका लागून ते हायवेचेरूय उदक भरलेलें दिसता. कारण थोडे ओवरब्रीज आहा त्या ओवरब्रिजाचेर वयर उदक सांठवल्लें दिसता. तशेंच जर वत असो जोरान पावस येयलो जाल्यार आनीकूय उदक भरूंक शकता. ते ड्रेनेज तेणी आनी 10 मीटर तरी 12 मीटर तरी कंटिन्यू करूंक जाय ते ड्रेनेज. कितें केलां तेणी वचचे वाटेक ड्रेनेज तेणी क्रॉस केलां आनी लोकांच्या कंपाउंडान उदक वयतलें म्हूण तेणी चिंतलें बट दॅट इज रॉंग न्हू. लोकांचें कंपाउंड इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी. तेणी ती ड्रेनेज थिंगा कंटिन्यू करूंक जाय फॉर एटलिस्ट अनदर 20 मिटर्स. ती
बोल्ला तें क्लियर करूंक ना तें म्युनिसिपालिटीक सांग क्लियर करूं म्हणून आनी टेल देम दॅट ड्रेनेज हॅज टू बी कंटिन्यू फॉर अनदर 20 meters. ताका पळयता तांणी भायर सरूंक जायना. इफ एनीबडी सीक इमर्जन्सी आनी कशें वचपाचें म्युनिसिपालिटी सांगला PWD सांगला मिस्टर जोशुआक लेटर धाडला आनंद बायटकाराक ताका फोटो धाडला व्हिडिओ धाडला पूण कोण ते भाशेन सिरियसली घेयना. ऑपोजीट बिल्डरान बिल्डींग काडला थिंगा कांय प्रोविजन करूंक ना फॉर ड्रेनेज. सो दे शूड नॉट गिव NOC नो टू सच बिल्डर्स. आमी आतां म्हापशा हांगासर दत्तावाडी सायडीक दिसता ती सेंट लूक स्कुलाची भिंत कोसळ्ळी आनी थंयसून एक 4 व्हिलर आसली आनी 4 व्हिलरीन एक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आसा ऑफिसाची बायल आनी ती बसताली गाडी आनी ती वयल्यान ती सगळी भिंत कोसळ्ळी आनी तिची गाडी येतली ती इंजुर्ड जाल्या तिका हॉस्पिटलान गेल्या आनी म्युनिसिपालिटी पुलीस हाय रिपोर्ट हेंच्यांनी येवन ती येतली. तुमचं साधारण एका सुवात कॉल आयले आमी रोखडेच आयले हांगा भायले घेवन जाल्यार ती एक बायल भितर तयार जाल्ली आसली नांव अर्चना नायक सो तिका आमी हॉस्पिटलायज केल्या हॉस्पिटलायज केल्या लँड स्लायडींग जाल्ली टेंट बीट आहा पळय तेची तेंच्या मालकीची ते आतां धोका जायना हा भितर आजुनूय ते माड आहा माड कातरपा खातीर आमी रावल्या आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची ते मातशें लायनी सोडून दिया तेंचें काम चालू आहा लायनी सोडटात ते सोडल्या उपरांत आमी आमचें ऑपरेशन सुरू केलेलें आनी रोड क्लियर केला JCB हाडपाक आमी सांगलां मेयर म्हापसा मेयर येवन गेले तेणी सांगलां की ते कट करा म्हणून ती आतां आमी वाट पळयता JCB येयल्या उपरांत आमी रोड क्लियर केला. सकाळच्यान जो हॅवी रेनफॉल जो चालू आसा ताका लागून सगळे मोस्टली कुडचडे केपें रोड सगळ्या फ्लड येयला. तेजें मुख्य कारण म्हणजे जे रोड आसा मेन रोड तेजे सायडीन ड्रेनेज ना ताका लागून मोस्टली सगळे जे 4 रस्ते आसा 3 रस्ते आसा थंयचें जें उदक आसा वयल्यान तें व्हांवून मेन रोडार येता. तशेंच आयज पळयलें की जेन्ना हॅवी रेनफॉल जाता तशेंच मोस्टली अफेक्ट जाता तो आंबेडकर चौक परत एकदां थंय फ्लड येवन आयज परत 4 लेन जे कुडचडे केपें वचपाचें आसा ती 4 लेन अफेक्ट जाली. दोनूय सायडी उदक धपरायतलें पडलेलें आनी ज्यो गाडी ज्या वचपाक तांकां त्रास जाताले. हें उदक जे ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्यान हें कारण जाल्ल्यान म्युनिसिपालिटीचे जे कुडचडे काकुडा म्युनिसिपालिटीचे जे आसा ते सकाळच्यान थंय ते ड्रेनेज क्लियर करपाचें काम चालू आसा तेंचें पूण जो पावस थांबना ताका लागून ते आजून तशेंच आसा. तेच बरोबर केप्यां जे बोरीमाळ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय तशेंच जाल्लें आसा. रस्त्यार उदक आसा आनी एक गाडो मदींच वारो येता पावस येता ताका लागून जो एक गाडो रस्त्याकूच आसा तो बी उलटून पडलेलो आसा जे वाऱ्या लागून आनी तशेंच ड्रेनेजीस आनी रस्त्यार उदक कंप्लिटली भरलेलें आसा आनी आतां पासून पावस चालूच आसा. पळयता तुमी म्हाजे फाटल्यान की उदक रस्त्यार भरलेलें आसा लोकांक येवपा वचपाक त्रास जाता. पणजे बस स्टँडार पार्क आशिल्ल्यो 2 कदंबा आनी एके प्रायव्हेट बसीक उजो लागून बसी काबार. राती उसरा हो प्रकार घडला. कोणे मुद्दाम उजो घातला आसूये म्हूण दुबाव. लाखांनी लुकसाणेचो अदमास. फायर ब्रिगेडीन वचून उजो आटापा हाडलो. प्रकरण पणजे पुलिसे कडेन दिला. एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगेसान मांद्रेचो आमदार जिता आड जमीन बळकावप आनी फटिंगपणान जागो विकपाची केस SIT कडेन व्हेल्या. धारगळ पेडण्या 1,48,800 स्क्वेअर मीटर जमीन बळकायल्या म्हूण आरोप. आयरिशान ही केस ताचो
म्हापशेचो क्लायंट रावलू खलपाचे वतीन फायल केल्या. खलप अमेरिकेक आसा. expedite the investigation since my client is 76-year-old. I've also in my complaint said that all these illegalities done by Jeet Arolkar are in connivance with the authorities, the Mamladars, the deputy collectors, the land survey officials and the rest, because that property of my client is a no development, it's an orchard property. So in total contravention of law, Jeet Arolkar sold this into 200 plots to various people, and Jeet Arolkar also in this property, and this is a hilly property by the way, he has constructed roads, laid down electric poles, all in total violation of law. So Jeet Arolkar, it is high time he faces the music, because nobody can take law in his own hands, and Jeet Arolkar all these years, because over the last few years has sold all these plots all over. Now possibly Jeet Arolkar is involved also in other scams which the SIT would have to investigate. But sir, as per my information, some legal matter is going before the court related with this survey number. What you have to say? regarding this survey number, my client has also initiated civil proceedings. So all the construction activity in that area, the civil court has already stayed, and they cannot even take possession of the houses they have built. So my complaint before the SIT is on the criminal side, that he faces criminal action for all these illegalities. वादग्रस्त कळसा भांडुरा प्रकल्पाचो DPR परत करून केंद्राची मान्यताय घेवन म्हादयचे उदक भरपाची कर्नाटकाची तयारी. DPRक निविदा काढल्या. कन्सल्टंट नेमतले. पर्यावरण जाणकार राजेंद्र केरकार म्हणटा कर्नाटकान कणकुंबी कालव्यांचे काम केलां. मलप्रभेत उदकूय वता. आता प्रकल्पाची तयारी. गोंय सरकारान लक्ष घालेना जाल्यार भोगचें पडटलें. DPR करपा खातीर तेंच्यांनी कंत्राट जे आसा, कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो दिवपाच्या नदरेंतल्यान वर्तमानपत्रांत जायराती दिल्ल्यो आसा, आनी हो प्रकल्प जो आसा तो आपल्या राज्या खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा तो तेंच्यांनी स्पश्ट करून ह्या संदर्भात जे उदक आसा ते वळोवन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी आपणाले प्रयत्न जे आसा ते सुरू केल्ले आसा. कर्नाटक उदक व्हरपाच्या कामाक लागले. गोंय सरकारान कांय केलें ना जाल्यार फुडें परिणाम भोगचे पडटले. हो प्रकल्प जो आसा तेच्या खातीर केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांची परवानगी घेवप खूप गरजेचे आसा. त्या केंद्र सरकारान तेंकां त्या संदर्भात आवश्यक परवानगी दिवपाक जाय, आणि हो DPR तयार जाल्या उपरांत तेंकां केंद्रीय जल आयोग जो आसा तेंच्या कडेन ह्या संदर्भातली हो जो प्लान आसा तो तेंकां सादर करचो पडटलो. ताच्या उपरांत तेंकां ह्या संदर्भात ना हरकत दाखलो जो आसा तो केंद्रीय जल आयोग दितलो. त्याशिवाय तेंकां केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. आणि ह्यो सगळ्यो परवानग्यो घेतले शिवाय कर्नाटक सरकाराक आपणाले जे उरलेले काम आसा ते पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान परवानगी मेळची ना. सध्या कर्नाटक सरकार कळसा आणि भांडुरा ह्या प्रकल्पाचे काम जे आसा ते बेगोबेग पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्नांक लागलेले आसा. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत तेंच्यांनी सध्या कणकुंबी हांगासर कालवे जे आसा, भूमी अंतर्गत कालवे आणि उगडे कालवे जे आसा हे कालव्यांचे बांदकाम पुराय केल्ले आसा. आणि पावसाच्या दिसांनी हे कळसाचे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वचपाक सुरवात जाल्ली आसा. गेली 1-2-3 वर्सां जाली हे उदक वचत आसा, आणि त्या संदर्भात हे उदक वचोंक जायना. ह्या संदर्भातले जे आयोग आणि बाकीच्या सर्वोच्च न्यायालयान जे आदेश दिल्ले आसा त्या आदेशाचे पालन कर्नाटक व्यवस्थित करिना. पूण आता हो जो DPR आसा तो परतो करून ह्या संदर्भात कामकाज जे आसा ते फुडें व्हरपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक सरकार तयारीक लागलेले आसा. गोंय सरकारान ह्या संदर्भात घाळपणां केली जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते गोंयकारांक भोगचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. मोल्या सुकतळी फेटल ॲक्सिडेंट. 3 मोटारींचो विचित्र अपघात. बिजापूरचो 35 वर्साचो विनय देसाय म्हणटा तो आपटाक गेलो.
बाकीच्यांक मातसो मार लागला. ॲक्सिडंट नेमको कसो जालो ते अजून कळिल्लें ना. प्रकरण पुलिशी मेरेन पावलां. आयज जो सकाळच्यान पावस पडला तातूंत तुमी पळोवपाक शकता मेन म्हणल्यार एक दरड कोसळ्ळ्या हांगासर अनमोड घाटार. तशेंच देडाक सुमार मेजर हांगासर सुकळे म्हणटा थंय 3 गाडयां मदीं अपघात जाल्लो आसा आनी हितूर एकल्याचो जीव गेल्लो आसा. आनी जवळ जवळ 2 गाडयो ज्यो फाटल्यान दिसता हांगा क्रेटा आनी एक जीप आसा हांगासर महिंद्रा. तशेंच हांगसरल्यान एक 150 मिटराचेर एक गाडी परतून पडलेली आसा आनी 3 गाडयां मदीं हो मेजर असो अपघात जावन एकल्याचो जीव गेल्लो आसा. सुकतळे मलेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. नॅशनल गेम्सांचे तयारेक 5 म्हयने तरी लागतले म्हूण इंडियन ऑलिंपीक संघटनेक कळीत केलां. अर्दवट इन्फ्रास्ट्रक्चरान नॅशनल गेम्स केल्यो जाल्यार खेळगड्यांच्या खेळाचेर परिणाम जावंक शकता म्हूण खेळा मंत्री गोविंद सांगता. फाटलीं 7 वर्सां खंय हो इव्हेंट गोंयांत जावपाचो उरता. येता त्या वर्सांनी गोंयांत खंय नॅशनल गेम्स केन्ना तरी जातल्योच. गेल्या एक 15 दीस पयलू आमकां इंडियन ऑलिंपीक एसोसिएशनान पत्र आयलें की गोंयान 6 ते 16 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल गेम्स होस्ट करच्यो. पूण बरेचश्यो काही गोष्टी गोंया खातीर खूब डिफिकल्ट टायम आसा कारण पावसाचो जोर कितलो आसता ह्या जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यात. वॉट इज द मेन इशू इज दॅट बिल्डींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज ऑलरेडी आसा तें सारकें जाग्यार घालपा खातीर आमकां टायम जाय आनी हेंच आमी मागिल्लें आशिल्लें. गेली 2015तल्यान नॅशनल गेम्स जावपाक जाय पूण आज जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं तें जालें ना. नॅशनल गेम्स ही फक्त गोंया पुरती मर्यादीत ना. आमकां अख्ख्या भारताच्या खेळगड्यांचो विचार करपाक जाय. घडये गोंया कडेन जर हें इन्फ्रास्ट्रक्चर थोड्याशा कारणां खातीर जर अपुरें उरिल्लें आसत अधुरें उरिल्लें आसत जाल्यार तें पूर्ण करपा खातीर आनी आमच्या चुकीक लागून म्हाका दुसऱ्या देशांतले वेगवेगळे खडेकाज जे खेळगडे जे आसात तांचेर खंयच तरेचो तेजो परिणाम जावपाक जायना. कारण मायंडसेट जो आसा एवरी प्लेयर इज प्रिपेरींग फॉर प्लेईंग इन टू द नॅशनल गेम्स. आनी जितले आमी तेन्ना निराशा जर आयली जाल्यार घडये आशिल्लो जो प्लेयर तेजे कडेन भितर आशिल्ले टॅलंट जावं तो 1 म्हयन्याचो डिले जावपाक शकता. एक तास हो खूब म्हत्वाचो आसा. एक मिनीट एक सेकंद हो खेळा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आमी आमची प्रतिक्रिया आमी आमची मत केंद्र सरकारा कडेन पाविल्लेले आसात. अजून पर्यंत ऑफिशियली ताजे कडेन आमचो संवाद किंवा ऑफिशियली आमचे कडेन करस्पॉन्डन्स कांय जालें ना. बट वी आर स्टील होपिंग दॅट गोवा इज गोईंग टू होस्ट द नॅशनल गेम्स इन अ इयर्स टू कम. राघवेंद्र शेटये रोटरी क्लब ऑफ पणजी रेवेराचो नवो अध्यक्ष. इन्स्टॉलेशनाची कार्यावळ पणजे जाली. रोटरीचो गव्हर्नर गौरीश धोंड इन्स्टॉलेशनाक आशिल्लो. शेटये ह्या क्लबाचो 19वो अध्यक्ष. ग्रामीण वाठारांत भुरग्यांक फ्री इंटरनेट, चली भुरग्यांक हॉस्टेल बांदपाचे रघुचे विचन. I've been introduced to Rotary by Gaurish Bhai Dhod 19 years ago, and today I'm standing here as the president, 19th president of Rotary Club of Riviera, with our colleague Rotarian Tanvid, Rotarian Kapil Khandeparkar, and with the support of my company DNA Goa, we are trying to reach 125 rural schools with a free internet. So we are talking to the government to give us a place in the industrial areas where we have a bigger plans to build hostels for the girl child in the industrial areas. I would say that all are my brothers and sisters in my Riviera Parivar. So let's think about all these type of projects right now and take it further. So the new members, Rajesh and Mrs. Gaitonde, wish you all the best. We are part of 1.4 million members worldwide. And congratulations, Raghu, once again. And thank you, Sandra, for being my president and serving Rivera and the people around. God bless you all. जुवारीचो नवो पूल फुडल्या एप्रिलात जाता. जुलय 30ची डेडलायन चुकली, मात 15 ऑगस्ट मेरेन अलायनमेंटाचें काम जातलें म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्रालान नवी डेडलायन दिल्या. सोमारा ताणें पुलाचें इन्स्पेक्शन केलें. सप्टेंबरात 4 लेनीची एक सायड लोकांक उक्ती करपाचो यत्न चल्ला. जुवारीचेर सध्या खंय वॉच टावराचो बेत आसपावना. दोन्ही सायडीन 100% मे बी 98% दोन्ही सायडीन कंप्लीट जाल्लो आसा. 2% उरला. पॅकेज 2 म्हणटा तो ब्रिजीचो
आनी ब्रिजीचो जो पॅकेज उरला ते मदलो स्ट्रेच जो आसा हो 15 ऑगस्टाक तेजे पयलीं अपलोड करून अलायनमेंट करपाचो भाग तेंचो जातलो आनी ट्रॅफीक मागीर लोक म्हणटाले की ट्रॅफीक केन्ना ओपन करतले ट्रॅफीक तेजे नंतर ओपन करतले तेजे पयलीं ओपन करचे ना पूण 15 जे आमी 30 जुलयाक जाता म्हणल्यार ते 15 ऑगस्टाक गेले आनी ते भाशेन आमी तें काम पळयतले मागीर बाकीचे कन्सल्टंट ऑथॉरिटी इंजिनियर्स बाकीचे येवन तेजे स्टेबिलिटी तेजे अलायनमेंट तेजे टेन्सायल स्ट्रेंथ तेजे बाकीचे सगळे जे पॅरामिटर्स ओपन करपाक पब्लिकाक कित्याक ऑल सेगमेंट्स विल बी टेकन आफ्टर 15 ऑगस्ट आनी तेजे नंतर आमी खंयची तरी डेट आमी तेजे नंतर दितल्या फॉर पब्लीक ओपन करपाक सो एक बरी गोश्ट जाल्ली आसा आनी ज्यो गोश्टी तेणी एक्सप्लेन केल्या खुबशे त्रास जाता लोक म्हणटा की उदक भरता वॉच टावर म्हणून येवपाचो आशिल्लो लोकांची नजरो तेजेर आशिल्ल्यो की केन्ना तो जातलो मदींच जालें की तो जावचो ना हें जालें सो आतां करंट स्टेटस कितें आसा तितून 2 भाग आसा जे म्हाकाय पयलीं जे सामान लोकांक दिसता ते म्हाकाय दिसलेले की ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टांक भितर हे वॉच टावर आशिल्ले एक्चुली हे वॉच टावर ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टाक नाच जो ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट आसा इट इज ओन्ली फॉर ब्रीज आनी ताका एक खंय तरी एक स्ट्रक्चर म्हणजे फॉर कित्याक परतून फोडपाक जायना म्हणून फावंडेशन करून दवरलेलें आसा ओन्ली फावंडेशन टू अ सर्टन लेवल तेज्या नंतर हे स्कोपान नाशिल्लें आनी जे लोकांचे विशय आसा आतांच हांव पयलीं नाजाल्यार फाल्यां विशय दुसरे भाशेन जातले हे वॉच टावर आसा ते ओरिजिनल स्कोपान ना ते कोण सांगतले म्हाका खबर ना गडकरी साहेबाचे तकलेन आसा ते करपाचे आनी आमचे PCन आनी बाकीचे सगळ्यांनी हो जो कॉस्ट आसा गोज टू ऑलमोस्ट 300 crores आनी इट कॅनॉट बी डन इन दीस स्कोप ऑफ वर्क विधानसभा अधिवेशनाची तयारी म्हूण काँग्रेसीन CLP बसका घेतली सध्या चल्लां ते पळयल्यार अधिवेशन रोखडेच कवळपाची चिन्ना मात बिझनेस एडवायझरी कमिटी कडेन हो इशू पयलीं वचूंक जाय म्हूण काँग्रेस म्हणटा पंचायत वेंचणुकेंत OBCंचेर खंय अन्याय जाता पुलीस रिक्रुटमेंट मायनिंग इशूचेर काँग्रेस खंय विधानसभेत आवाज काडटली We are getting ready now for the assembly session which will happen next week. As of now, we were also discussing about the curtailment of these because that is the thing which is going on, the cut exactly. But it has to move through the business advisory committee. It can't just be done like this. So the business advisory committee the meeting zalna. So ते मागे जात्री मागे decisions जातलो. आणि हे पाटी ट्रिपल टेस्ट आणि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यूज करून ते OBC उडवले भायर सो आमचे CLPन स्ट्रॉंग काढला रेझोल्युशन काढला टू ओपोज दिस काइंड ऑफ मूव टू मार्जिनलाइज अँड सायडलाइन दी OBCs द मोमेंट यू आर ट्रायंग टू ओमीट देम कोण कोर्टान वयतलो कोण पिटिशन घातलो मागीर ते तो ग्राउंड यूज करतले फुडें उडोवपाक सो इट कॅन बी अ ड्युअल वे वन इज आयदर यू वॉन्ट टू डिप्राइव देम जेन्युइनली और यू वॉन्ट टू थ्रो देम आउट Can it happen like that? Well, they are using the Supreme Court judgment to their aid. तुम्ही वोट मागतात मागीर आतां तुमकां भायर उडयतात तांकां This is totally unfair. Congress party also opposes curtailment of assembly. Of course we will because तूं आतां assembly announce करता and we have got certain dates targeted for raising up certain issues and certain discussions which will come up. काट केले जाल्यार आमगे question गेले. खंयचे कॉर्नर करतले गव्हर्नमेंटाक मीन तेचे See, we have also run through the governor's address. So, topic by topic, we have identified certain areas, right from police recruitment to the PSI recruitment. We are confident that we will be able to corner the government. So, mining to promise kotta every election, आमी mining resume कोतले म्हण कितली वर्सां जाली. Going to be a very long session. We hope that government doesn't curtail it and have the full session because government, I mean BJP's failure, they are known to confuse the people of Goa. If you can't convince, you can confuse the people. That is the BJP strategy. We demand the full session should go on so that जे लोकांचे प्रश्न आसा आज गोंयकाराचे जे आमचे opposition MLAs are going to put, I mean you will come to know in the session. 12 ऑगस्टा पयलीं पंचायत वेंचणूक घेयात म्हूण हायकोर्टान दिल्ले ऑर्डीक आव्हान दिवंक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात SLP घाल्या दुसरे वटेन हायकोर्टांत पंचायत वेंचणूक आरक्षणाचेर 3 याचिका OBCंक आरक्षण जायच म्हूण 1 उरिल्ल्यो 2 याचिका बायलांचें आरक्षण सारकें ना म्हूण बायलां आरक्षण खंय रोटेशन पद्दतीन आसूंक जाय ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळ्या
प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.